देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जोआवाचो 22 वर्सो वोड 52-59. जुदेवा मोदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोवें रावता आनी हांव ताचें सोवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केल्यो आनी तोरी ती मरून गेली, तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफेर्नामान शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. हांव जिविताचो उंडो. ह्या जेजूच्या उतराचेर खोर भासाभास वो उज्जत जाता. तांच्या मना पोरमणे वो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो. थोड्यांक दिसलें तो आनीक एक ओपार सांगता. थोड्यांक दिसलें तो एक उदाहरण दिता म्हूण. थोड्यांक खबर ना तो कितें उलयता तें. पूण तांकां एक दिसून आयलें हो मनीस आपूण कोण तरी व्हड म्हूण समजता. हो आपणाक देव वो सोडवणदार म्हूण समजता. आनी हें तांकां कोणाक पुटोवना जाता. हो मनीस आमी ताका वळखतात. तो आमचे सारको मनीस. ताचे शीस जाणा आसले जेजू कितें तरी सोत उलयता म्हूण. जेजू तांकां ओगी रावना, तांकां भियेना. तो सोत तें परतून उलयता. आपूण उलयता ताका लागून लोक आपणाचेर आड जातले, आपणाक सोडून वेतले वा आपणाक फातरायतले, तरी जेजू आपणा वयर सोत कितें तेंच उलयता. जेजू तांकां आनीक धोको दिता. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोवें जिवीत आसूं नजो. जेजू जिविताचो उंडो. ह्या पवित्र जेवणाचेर तुजो भावाक वाडय. आमेन.